सरकारी जे इंजिनियर्स आसा ताणी कारण तांची कॅनलाची दुरुस्ती पूर्ण जावंक नाशिल्ली. सादारणशे 2-4 दिसां पयलीं ते दुरुस्ती पूर्ण जाली सगळी कॅनलाची. आनी जेन्ना गेट उबारपाची तयारी जाली म्हणजे गेट लिफ्ट करपाक जाय उदक सोडपाक तेन्ना गेट उचलना जाली जरा सुद्दां म्हणजे तसोभर सुद्दां हालना जाली. आनी ते न हालपाक कारण कितें जर जाय जाल्यार भितरली उदकाचो प्रेशर जो आशिल्लो पयलीं जो डेमा भितर उदक आसा ते उदकाचो प्रेशर जो आशिल्लो पयलीं तो खूब हेवी दर वर्सा तसो आसतात ना अशें न्ही पूण कालांतरान जाता कितें की गेट्स आनी गेट्साचे काही भाग जुने तशें जाले तातूंत भितर मागीर अशें जाम जावपाचें वगैरे आनी दुसरें अशें आशिल्लें की पयलीं ती गेट मातशी वयर सकयल मुवमेंट जाता जेन्ना ती म्हयनेभर लायसन्स म्हणल्यार बंद दवरली तेन्ना ती जॅम जाली आनी गेट उचलना जाली. आनी त्यामुळे एक मोठो प्रश्न चिन्ह म्हणटा अशें मुखार उबी राविल्लें की कशें कितें करतले काय म्हणून कारण ताका जॅक्स दिवपाक मेळना. जॅक्स जर गेटीक दिले उगडपा संबंदी जबरदस्तीन करून उगडपाक गेली जाल्यार ती तुटूंकूय शकताली आनी तुटली जर जाय जाल्यार सगळें उदक वता आशिल्लें. आनी त्यामुळे मागीर नंतर टॅक्निकल लोक जे आसा पयलीं ते पुण्यातल्यान हाडचे पडले आनी ते टॅक्निकल लोकांनी येवन जवळ जवळ 20 सुमार कामगार काम करताले. टॅक्निकल एज वेल एज जनरल लोक जे आसा पयलीं स्किल्ड लोक आसा पयलीं 20 लोकांची टीम दीस रात काम करताले. आमगेलो चीफ इंजिनियर जे आशिल्लो पयलीं बदामी होय बी थंय गेल्लो काल रातचो आनी पूर्ण रातभरान दीसभर काम करून म्हणजे जवळ जवळ मागीर 30 वरां 24 ते 30 वरां काम केलें थंय. आनी ती गेट आतां पूर्वत जाल्ली आसा. गेटीक सकाळी 5:40 आज उदक सोडिल्लें आसा आनी हें उदक दोडा मार्गाचेर आतां पर्यंत क्रॉस जालें आसतलें. दोडा मार्गा साकून ते पर्वरी पावो पर्यंत कारण आमी टोटली कॉन्सन्ट्रेट केला की सगळें उदक पयलीं पर्वरी येवचें आनी पर्वरीचो ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा तो बंद आशिल्ल्या कारणान फाटल्या म्हयनेभर नायच त्या लोकांक ते उदकाचे हाल जाल्ले त्रास जाल्ले आसात. ऑफकोर्स टँकरांनी उदक लोकांक मेळटालें ना अशें न्ही पूण टँकराची सप्लाय वेगळी आसता आनी हाजीय सप्लाय वेगळी आसता टॅपाची सप्लाय आनी त्या नुसार पूर्ण सगळे उदकाचें डायवर्शन आसा तें आमच्या पर्वरी केल्लें आसा. आनी म्हजे हिसपान फाल्यां सांज पर्यंत मॅक्सिमम फाल्यां सांजचे 6 पर्यंत उदक पर्वरी पावूंक जाय. 6च्या पयलीं केन्नाय 4 पावूंक शकता 5 पावूंक शकता इवन 3 पावूंक शकता. तर उदकाची रेग्युलर सप्लाय जी आसा पयलीं ती फाल्यां सांजची साकून म्हणजे फाल्यां सांजची रातची आनी परवाच्यान सुरू जातली. आनीक म्हज्या अपेक्षा प्रमाणे ही जी उदकाची अडचण जाल्ली आसा जी फाटल्या दर वर्साक अशेंच जातालें कारण दर वर्साक कॅनल दुरुस्ती घेवची पडटालें महाराष्ट्रा भागांतल्यान आनी गोंयच्या भागांतल्यान कॅनलाची परिस्थिती तशी वायट ना बरी आसा. पूण ताजेर आमी परत दुसरो उपाय काडून आमचे सरकार जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा पळय हांणी जवळ जवळ 350 MLD उदक साळ न्हंय जी आसा त्या न्हंयच्या पात्रांतल्यान वयर घेवपा संबंधीची तजवीज केल्ली आसा. ताचें काम आमी चालू केल्लें आसा. कॉन्क्रिटींग काम जें आसा पळय न्ही पयल्याचें म्हणजे बेजमेंट जो आसा पळय न्ही ताचें कॉन्क्रिटींग काम आसा तें मुखावेल्या 15 दिसां भितर जातलें. आनीक मार्च 2024 डिसेंबर 2024 डिसेंबर पर्यंत बॅरेज जी बांदता आमी त्या बॅरेजचें काम पूर्ण जातलें अशी एक अपेक्षा आसा. जेणे करून निरंतर उदकाची सप्लाय जी आसा पळय न्ही म्हणजे भले इवन कॅनल बंद करचो पडलो जाल्यार सुद्दां हें उदक जें आमी लिफ्ट करताले पळय न्ही ते उदकाची सप्लाय आनी पुरवण खूब रेग्युलर उरतली. त्यामुळे अंदूची 1 वर्स जें आसा पळय न्ही त्या लोकांक मातशें वयर सकयल मातशे त्रास जातले. पूण 2024 नंतर उदकाची पुरवण जी आसा पळय न्ही एंटायर नॉर्थ गोवा सारकी रेग्युलर जातली. ह्या प्रकारची प्लॅनिंग आनी एक्झिक्युशन ऑफ वर्क जे आसा पळय हें चालू आसा. ओके सो जो आतां म्हाका मे म्हयन्यान बीन कितें शॉर्टेज जावपाक शकता ह्या वर्सा एखादी थोडीशी जावंक शकता पूण आमचो प्रयत्न आसतलो की साळ गांवांत उदक जें आमी लिफ्ट करतात तें उदक लिफ्ट करपाक चालूच उरतलें आनी शिवाय हे कॅनलान उदक येता तेंय चालू आसतलें. त्यामुळे म्हजे हिसपान मे म्हयन्याक सुद्दां उदकाची विशेष अडचण आसची ना कारण कॅनलाचें उदक नासतना आज आमी जवळ जवळ 110 ते 120 MLD उदक एकच प्लांटा वयल्यान दिलां आनी तें म्हणजे अस्नोडा प्लांट. हाजे मुखार आतां मुखाल्ले बाकीचे प्लांट चालू जावपाचे आसा. मुखाल्ले 2-3 म्हयन्या भितर पिलर्ना किंवा कलंगूट आनी दुसरें म्हटल्यार आमचो एक्झिस्टींग आशिल्लो तो पर्वरीचो प्लांट हो आतां प्लांट चालू जातलो आनी प्लस ताजें अपग्रेडेशन आसा. हें सगळें मुखाल्ले लक्षांत घेतलें जर जायत जाल्यार उदकाची अडचण जी आसा पळय ती सहसा नॉर्थ गोव्यात हाडची ना. गेले फावटी म्हैसाळ धरणान उदक म्हणटा तर तेजी हें केल्या नाही गेल्या वर्साक मे म्हयन्यात जी अडचण जाली ती म्हटल्यार पावस डिले जालो खूब जवळ जवळ 22 दीस पावस डिले जालो. जो पावस मध्यंतरी पडटालो म्हणजे मेच्या एंडाक पडटालो किंवा जानेवारीच्या पयल्या आठवड्याक पडटालो जुनाच्या तो एकदम
जून 22 पर्यंत पाऊस पडलो ना आणि त्यामुळे जितले उदक आमच्याकडे आशिल्लें ते सगळें उदक थंय विशेष करून म्हैसाळ डॅमचे कमी जालें. अंजना डॅमचे बी बरेच कमी जालें. पूण साळावलीचे आमचे कडेन जवळ 2 म्हयन्याचो स्टॉक आशिल्लो. म्हणजे जून आनी जुलय एंड पर्यंत आमचे कडेन लोकांक सप्लाय करपा सारके उदकाचो कोठा आमच्या साळावली धरणाचेर आशिल्लो. अंदू तेजे उपाययोजना कितें केल्या? म्हणून तेजी उपाययोजना म्हटल्यार आमी एक काम केल्लें आसा की डिसेंबराच्या 15 तारखे नंतरच केंद्रा भितर उदक सोडलां. विशेष करून सावथाक. नॉर्थाक आतां मुखावेल्या 3 दिसांनंतर शेतीक उदक मेळटलें. म्हैसाळ जे आसा पळय न्ही, म्हैसाळाक उदकाचो हेका कित्याक म्हटल्यार आमचे जलसिंचन करपाक उदकाची गरज ना. कारण सहसा लोक थंय शेत रोवपाक वचनात. थोडी बागायती आसा त्या बागायती तितली उदक दितात. त्यामुळे म्हैसाळचें उदक जे आसा पळय न्ही तो स्टॉक उरतलो आनीक आपल्या मे जून पर्यंत उरतलो अशी एक अपेक्षा आसा कॅल्क्युलेशन प्रमाणे. खाणपिठाचें सर उदक ताका म्हैसाळ धरणां सोडपाक बी मेळना. खंयचें खाणपीठ जी आसा पळय म्हैसाळ धरणाची ना ते सोडून मेळना. ते डोंगराचे पालसण आसा आनी त्यामुळे ते उदक सोडून मेळटा. आमी दुसरो उपाय करूं पळयतात. तो म्हटल्यार ऑफकोर्स ताका आनी 1 वर्स 1.5 वर्स लागतले. आमी साळावलीचें उदक जें आसा तें हांगसर तुज्या धड्यार म्हणटा थंय मिराबाग एक्झॅक्ट वर्ड मिराबाग आनी एक्झॅक्ट लोकेशन मिराबागात आमी थंय बॅरेज बांदपाक पळयतात आनी त्या बॅरेजीचें उदक उरतलें पळय न्ही आमच्या उगे न्हंयचे आनी साळावली डॅमाचे तें उदक आमी म्हैसाळ डॅमार हाडपाक पळयतात. जेणे करून 2024 नंतर म्हणजे 2025 नंतर आमकां उदकाची अडचण जावची ना. आनी ताजो फायदो सावथ गोवाक जातलो, नॉर्थ गोवाक जातलो, सावथ गोवा जातलो.